वास्को सड्यावेल्या लोकांक वालिना सड्यार जेटीवेल्या कोळशाच्या प्रदूषणान लोकांक नाका शेवट जाला। मुरगांवा जेटीर कोळशाच्यो राशी उक्त्योच सोडून प्रकल्पाचें काम चल्लां। ह्या प्रकल्पाचो लोकांक उपद्रव जावंक लागला। घरादारा कोळशाचे पावडरान माखल्यात। दीस रात आवाजाचें प्रदूषण, कोळशाच्या धुल्ल्याक लागून जाणटे भुरगीं दुयेत पडपाक लागल्यात। लोकांनी मुरगांवच्या आमदाराक सांगून जालें, मिलीन कांयच करिना। सरकारान तरी उपाय काडचो म्हूण लोक मागतात। एमएलएक सांगला म्हटल्यार आमच्या घर कोळशाची हे सगळं पावडर कशी येता आणि सगळे झाडांक भुरग्यांक सगळ्यांक आमकां त्रास जाता। परती आमकां पुसचें पडटा आणि रातीचो सामको कसलो वास येता त्या कोळशाक लागून। तेव्हा ह्यो कोळसो एक तर काडपाचे कोळशाचे नाजाल्यार तेच्या वयर कितें घालपाचें। हांव सड्यार वयता सकाळचो शॉप गाडी घेवन जाल्यार गाडी घेवन वयता सकाळचो जाल्यार डोळ्यान सगळो धुल्लो सगळो वयता सगळो डोळ्यान। आनी आमचें एक देवूळ हांगा रुमडेश्वर देवूळ आहा, ते देवळा कडेन आमी बसता जाल्यार सगळें धुवचें पडटा। थंय आतां धुवचें जाल्यार काम चालू आहा थंय रोडाचेर, जाल्यार थंय नळय ना, धुवंक जाय जाल्यार पाणी बी मेळना थंयसर। तशेंच आमी बसता भजनाक पासून। वाज बीन येता, मोठे ते पुळयो येता, हे येता, ते पाणी दूषित जाता आणि त्यामुळे आमकां ती हे कोळशाचो खूब प्रॉब्लेम जाता। घरात बघल्यार सगळ्या हेच्या टेबल खुर्ची वरांडा भायर बारीक बारीक पावडर काळा जाता, आंग बीन काळा जाता। घराची सगळी काळख जाला, गाडी दवरी जाल्यार गाडयेचेर सगळो धुल्लो सगळो कोळसो। ताका लागून आमी मिनिस्टरा कडेन आमचे एप्रोच जाल्ले, ताका आमी लेटर दिल्ले। तेजेर बी अजून कितें हें जावंक ना अजून, तर आमी मिनिस्टरा कडेन मागता की बेगिना बेगीन हेजेर कितें ते निकाल काडचो। दिसाक 4 फावटी पुसले तरी हे जायना, क्लीन जायना आनी वयल्यान जेवणान बीन आमकां दुसरे भशेनूच हे कशें दिसता। आनी रातचो जळटा न्हू त्या वासानूच अर्दे मनशां घरांतली सीक पडटा। बागा दर्यादेगे कडेन दोंगर फोडून रस्तो करतना कॉन्ट्रॅक्टरान चर्ची खातीर बांदिल्ली कंपाऊंड वॉल मोडली म्हूण आयतारा वातावरण तापलें। उदका स्रोत खात्याचे बागा दर्यादेगे कडेन राखणें वणत बांदपाचें काम चल्लां। 30 JCB घालून दोंगर फोडून रस्तो करतात। पाद्री रोनाल्ड डिसोजा आनी आमदार मायकल लोबोन मामलेदाराक आपोवन रस्त्याचें काम बंद उडयलें। कॉन्ट्रॅक्टरान राखणें वणत आशिल्ली तशी बांदून दिवची म्हूण थंयचो पाद्री मागता। WRDचे काम करपाक हाडिल्ली JCB घालून कॉन्ट्रॅक्टरान बागा दर्यादेगेर रस्तो करपाक सुरवात केल्या। आयतारा बागात वातावरण तापलें। रस्तो करतना थंयचो दोंगर कापून चर्ची खातीर बांदिल्ली कंपाऊंड वॉलूय काबार केल्या। मामलेदार आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यांक आफोवन आमदार मायकल लोबोन सुवातेर बोवाळ घालो। टोटल डिजास्टर करून उडयलो खडपांचो। थिंगा फुडली पळय कातरून हाडली खडपां। आमी ताका पत्तो फोन केला, ते पळय ते दुसरे उड काडलेले खडो हे पळय हे ते पळय आनीक खडो हाडटालो पळय थिंगा हाडटा, ब्रेकर घालता, मोडटा आनी हेका यूज करता रिटेनिंग वॉल। खंय हाडटले मॅडम? रस्तो करतना कॉन्ट्रॅक्टरान खंय दर्यादेगेवयली खडपां फोडल्यात, JCB घालून दोंगर कापला आनी इगर्जेक म्हूण बांदिल्ली कंपाऊंड वॉल मोडल्या। पाद्री म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टरान सगळो जागो आशिल्लो तस्सो करून दिवचो। When this road began to continue, I wrote to the Panchayat that I have not given permission. I don't know how the road is being built. The Arpara Nagwa Panchayat. But then they started cutting the hillside. Look, as you can see that already, you can see that they have private property. That's the time I asked for help from the MLA. He said one thing, it is going to be stopped. That work is going to be stopped. Added to that, whatever they have damaged has got to be made up. And he has tried to help out in getting the contractor to do the needful. पयली कोणाक कॉन्क्रीट घालता न्हू नाजाल्यार देंवता, सो ही इज एक्सेप्टेड टू रिबिल्ड म्हणटू कितें आसूं। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। पयल्या महायुद्धांत वांटेकार जाल्ल्या सुमार 15 लाख भारतीय सैनीक आनी युद्धांत शहीद जाल्ल्या सुमार 74,000 सैनिकांच्या यादीन भारतीय लश्करान दिल्ली पयल्या महायुद्धाची शताब्दी मनयली। ते निमतान दिल्लीन खासा प्रदर्शन दवरलां। आमचो सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकारान दिल्ली सावन धाडिल्ली पयल्या महायुद्धावेल्या प्रदर्शनाची कांय खिणचित्रां। This type of exhibition is being done in the Indian Army in its history since independence. Usse pehle I don't know. No. We have also not heard, not read. Anyway. So this is the first time this type of large-scale exhibition is done, and it's becoming very popular. It's on Facebook. ये जो दृश्य दर्शा रहा है कि किस तरीके से हमारी फौजें बॉम्बे के पोर्ट और कराची की पोर्ट पे शिपों पे चढ़ रही हैं और उसके बाद किस तरीके से सेल करके लोग गए।
ये सब ओरिजिनल फोटोज हैं। ये शिप्स पे हमारे सोल्जर चढ़ रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं बॉम्बे पोर्ट डॉक्स पे चढ़ने के लिए। पहले विक्टोरिया क्रॉस वाज नॉट एप्लीकेबल टू इंडियंस। Indians only used to get Indian Order of Merit. That was a different medal. This only whites used to get the Victoria Cross. Fortunately, went to Pakistan after independence. Because independence से पहले तो हम सब Indians ही थे ना। 47 के बाद ही went into the Pak Army. इंडियन आर्मीन पयलेच फावट एक्झिबिशन घडोवन हाडलां। ब्रिटिशांचे अंपायर वाचोवपा खातीर 15 लाख भारतीय जवानांनी कशें काम केलां, ते वर्ल्ड वॉर 1 कशें काम केलां तेजें पुराय एक्झिबिशन आमी आतां पळयलें। हांव दिल्लीच्यान लौकीक शिलकार स्टुडंटा खातीर। घेऊया एक विराम।